53rd ओपिनियन पोल ऑफ गोवा. हांव हिस्टॉरीक कित्याक म्हणटा की गोंयकारांक उरलें धाकटुलें सुपुल्लें गोंय जें मर्ज जातालें महाराष्ट्रांत तें गोंयकारांक उरलें आनी आमचो कल्चर जो आहा संस्कृती जी आहा ती आयज पासून टिकोवन उरलेली आहा. ही कित्याक उरली टिकोवन कितें हें गोंय म्हणून नाजाल्यार गोवा म्हणटा पळय तो शब्द वचपाचो आनी महाराष्ट्रान मर्ज जावन महाराष्ट्राच जावपाचें आमी. वी वूड हॅव बीन महाराष्ट्र एंड अ प्लेस कॉल्ड पेंजीम वूड बी देर एंड अ प्लेस कॉल्ड आमी कलंगूट म्हणटा तें कलंगूट आसचें नासलें तें आनी कितें तरी ताका तें दुसरे भाशेन तें नांव दिवपाचें. सो गोवा फॉर गोवन्स कल्चर आयज इंटॅक्ट उरला ह्या खातीरूच. ते खातीर फुडें गोंयकार स्वताच नंबरान जे आयज आमी आहा 9 lakhs तो फिगर देंवता आनी इनफ्लक्स ऑफ पॉप्युलेशन फ्रॉम आउटसायड द स्टेट ऑफ गोवा फ्रॉम अदर स्टेट्स आर कमिंग इन. आतां हिंकां स्टॉप कशें करप? वी आर पार्ट ऑफ इंडिया. इट इज नॉट दॅट इजी. वी कॅन ब्रिंग इन लेजिस्लेशन इन द असेंब्ली a bill which becomes an act. A bill असेंब्लीन मांडून तेजो एक्ट करपाची गरज आहा. एक्ट कितें हो जावपाक जाय की गोंयचे ऑर्चर्ड जमनी ज्यो आहा गोंयचे जितकी एग्रीकल्चर जमनी ज्यो आहा शेतां गोंयच्यो सेटलमेंट जमनी ज्यो आहा cannot be sold to people from outside the state of Goa. They should be having minimum 25 years domicile certificate. हे दुसरे स्टेटींनी हांव वचोन पळया तुमी खुबशे स्टेटींनी अशें आहा की तुवें वचोन थिंगा एग्रीकल्चर जमीन घेवंक शकना तूं. यू हॅव टू बी अ एग्रीकल्चरिस्ट. तुजे खूब आहा ते रूल्स आहा तेंचे. ओन्ली देन यू कॅन बाय. यू हॅव टू हॅव द सर्टिफिकेट. गोंयची सर्टिफिकेट व्हरोंक जाय थिंगा वचोन तुवें रेजिस्टर करूंक जाय. खुबशे वस्तू आहा ओन्ली फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर दे आर. बट वी कॅन ब्रिंग अ लेजिस्लेशन मोर स्ट्रॉंगर दॅन दॅट and but we cannot stop Indians coming and buying flats and land which is called sanat म्हणजे तुवें कन्वर्ट केल्ली जमीन तेणी घेवंक जाता. सो गोवा जो तर गोंयकारांक उरपाक जाय आनीक आमकां पॉप्युलेशन भायलें नाका. जें येयलां तें पुरो. आयज आमी जेन्ना पॉप्युलेशन म्हणटा 6 लाख नॉन गोवन्स आहा तांकां आयज आमी गोंयकार म्हणचे पडटले. कोणूय कितले उलोव तांकां जो तर खूब ग्रूप आहा वॉट्सॅपार आहा फेसबुकार आहा दे आर टोटली अगेन्स्ट पॉलिटिशियन. दे आर टोटली अगेन्स्ट द रूल्स ऑफ द स्टेट वीच कॉल आउटसायडर्स who are staying in Goa for the last 30-35 years as non-Goans. तांकां ऑलरेडी सर्टिफिकेट दिल्ले आहा 15 years domicile certificate, 25 years domicile certificate. कित्याक ती इतली वर्सां रावल्या हिंगा जाल्या हिंगा आनिकूय आमी घेवया काय हेचेर प्रश्न आहा. ते खातीर आय वील रायट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली इन्क्लुडींग आवर चीफ मिनिस्टर इन्क्लुडींग आवर पार्टी प्रेसिडेंट जो नेवो जाला सदानंद शेट रानावडे जे गोंयान लोक येयल्या भायले आनी गोंयकार आहात ते पुरो म्हणून आनीक घेवया नाका. कशें घेवया नाका? हें लेजिस्लेशन हाडया आमी. हें बील हाडया आनी बिलाचो एक्ट करुया. एक्ट जाल्या उपरांत हें ऑटोमॅटीक बंद जालें. बट वी कॅनॉट स्टॉप इंडियन्स फ्रॉम कमिंग इन टू गोवा. इंडियन्सांक आमी येवन बंद करूंक जायना. ट्युरिस्ट म्हणून येतले फ्लॅटांय घेवंक जातली तांकां सनाच जमनी घेवन जातल्यो नो प्रॉब्लम. So, the highest court of India will not stop us from doing this act. आमी खाली प्रोटेक्ट करता एग्रीकल्चरल लँड, प्रोटेक्ट करता ऑर्चर्ड लँड, प्रोटेक्ट करता सेटलमेंट झोन, नॉट सनात एंड नॉट फ्लॅट्स or villas or bungalows. So we will have limited people coming into Goa to stay. Otherwise, they will be 12 lakhs, we will be 9 lakhs. I want to tell this today to the people of Goa. आमकां आनीक क्रिटिसाइज करप ना. I am ready for this. Our 27 MLAs have to be ready for this. MGP has to be ready for this.
The 5 MLAs of Congress have to be ready for this. We have to be unanimously passing this resolution. Or this bill which will come in the assembly, should come in the assembly. I will convince my party president, I will convince my chief minister that this bill should come and should become an act. We have enough people who have already come from outside the state and they are staying in Goa. There are 6 lakhs people who are already staying. We are 9 lakhs. आता न्यू पॉप्युलेशन सेन्ससाचेर आमी 18 लाखाचेर पावले आसतले. तितून तेंचो फिगर वाडला, आमचो फिगर वाडोंक ना. ओरिजिनल गोवन्साचो फिगर वाडोंक ना. आय एम नॉट अगेन्स्ट दोज पीपल. तेंचेर अगेन्स्ट ना. ते ऑलरेडी येयले, रूल आसली ते येवन रावले. आयज 25 वर्सां जाली. आतां फुडले तरी टायटन करुया न्हू येवपाचे. आनीक जे कोण येवंक सोदता गोंयांत रावपाक तांकां टायटन करुया. लँड टू एनी आउटसायडर, एनी इंडियन टुडे. वॉट आय एम सेईंग व्हेरी सिंपली, सारकें सिंपल हितून हांव उलयतां की हे जो तर बील हाडीत आनी तेजो एक्ट जाय जाल्यार ह्यो सगल्यो जमणी आमच्या गोंयकारांकूच विकूंक मेवतल्यो. सनात जमणी तूं इंडियनाक वीक, फ्लॅटां इंडियनाक वीक, बॉंगले इंडियनाक वीक, आमकां प्रॉब्लम ना. सो यू आर विदीन द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Also they will take the sanad and then give it to the outside. Hey Baba, it's a long procedure. You cannot, it cannot be easily done. A person who is coming here to buy land, he wants it झटपट. आयज कितें आहा तें दी म्हणटा आपल्याक. तो येता पयशे दिता, घेता आनी चल्लो. So one more question I have. I am talking about the total migration of population in Goa from lot of other states of India. You check, you go to nook and corners of Goa, you will understand what I am talking about.